मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ हांव मागता आनी बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन आज दुसऱ्या दिसाच्या नव्यानाक येवकार मागता. आज आमी पवित्र आत्म्याचें अनेक फळ शांती ह्या विशीं नियाळ करतेले हांव. शांती अशें मनीस देवाच्या स्पिरिताच्या उल्याक कान दिवचो मनीस. तो सलिसायेन सैराण सुकाना. आपल्यास हांवकारी चिंतपान तो मुखार वसना. कसल्याय संदर्भांनी शांती करूंक संधान करूंक पयलें मेट तो काडटा. हें ताका नालिसाय हाडिना वा लजेक घालिना. बगर पवित्र आत्म्याच्या बळान भरलेलो तो आपणाक ल्हान करूंकी तयार जाता. आमकां क्रिस्तांतय एकवटांचो आत्मो दिला. शांती समाधान शांती संधानाक आयती आसचे तसली जावंक आयची लितुर्जी आमकां आपोवणे दिता. आयच्या नव्याना वेळी आमचे थंय आनी अक्रिस्तांव भावंडा मदें शांती समाधान रुता जावचे खातीर आमी मागया. आयची तेसावां अर्गां जावन मीस दिता. जॅनेट ऑल्विन लोबो, ऑलिवर फ्लाविया ओलिशा ओलिविया आनी कुटाम, डॉल्फी आनी सोनिया क्रास्टा प्रत्येक इराद्या खातीर मीस दिता. मॅक्सिमा आनी कुटाम, हॅक्टर कोरिया आनी कुटाम, सरल्या सर आत्म्याक मीस दिता. योन्ने फ्रँक, थोमस डिसोजाच्या आत्म्याक कॅन्यूट मॅरी डिसोजा आनी कुटाम, फ्लोरिन डिसोजाच्या आत्म्याक अनिता पिंटो आनी कुटाम. ह्या तेसावां संगी आमची वैयक्तीक तेसावां त्याच बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया आनी प्रवेश गीत गावन ह्या मिसाची सुरवात आमी करया. उबी रावया. छानावान मिसाचे बलिदान आम्ही प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसू. जेजू बाळका न्हय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू बाळकाक मान करूंक, जेजू बाळकान आमचे वयर वतुल्ल्या सर कुरपे देण्याक अर्गां दिवंक, बाळका जेजूची मजत मागूंक आज ह्या वेळार हांगासर आमी संगता मेळ्ळ्या. नव्यानाचो वो दुसरो दीस बाबा भयणी भशेन संगता जियोंक आमकां जाय पवित्र आत्म्याचें आनी एका देण्याची गरज शांती समाधान. प्रस्तुत परिस्थितींत जावंक पुरो वैयक्तीक कुटुंबा जिवितांत सेस सांबारा भुरग्याचेन समुदायेन स्वार्था वरवीं राग अंकार मोसरा वरवीं
जायते फावटी आमी संबंद आमचो तुटून गेला. पयस पयस पावले हांव एकसरपण निराशा एकल्यांक दोसता. आज आमी मागोवंक जाय पवित्र आत्म्याचें फळ. जो कोण बाबार्थान मागता ताका खंडीत जावन लाभता. तर तेच बाबार्थान ह्या देण्या पासून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. थोडो वेळ मावून रगून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगाता म्हणे हांव पातकी सरपदला देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो संतां मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून आनी वयर सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच तुमकां बरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या शिरस्परा देवा लागीं विनंती रातून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रेतीच्या बापा जेजूच्या भोवपवेत नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमचे सोडवून केल्याय देखून आमी तुका दिनवसता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेल्या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एक पावनान जेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून फिलिपिकारान बरयल्ल्या पात्रांतलें वाचप. कसो लस्सू खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमच्या जानवायेन आटापोंक नोजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतालें. शेकी भावा भयणीनो, जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें निर्मळ नितीचें मोगापात्र आनी बरें मनापात्र तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी वगळीक फावो जाल्लें तशेल्यांचेर तुमचें गमान वरा. देवाचें उतारें. देवाचें नितीवंतांच्या तोंडान गळटान उतरां जाणवायेची. नितीवंतांच्या
सर्वेस्पराचेर पातीव रावानी बोरे आधार तोवळ शांतींची येतलोय सर्वेस्परा मुखार नीतली वोताच्या तोंडान गळता पुत्रा सांगवायेची सर्वेस्पराच्या आतांसून सगळे तुझे जिवे ताचेर विश्वास तुजो दवर तो तें सोलोन भरे नीतिवंताच्या तोंडान गळता पुत्रा सांगवायेची नीतिवंताच्या तोंडांतली उतरां जाणवायेची उतरांची बेसोसताची खालसांताच्या शांती नीतिवंतांच्या तोंडात गळता उतरा सांगवायेची नीतिवंतांच्या तोंडात गळता उतरा सांगवायेची कीर्तन गाया सोम्याक आमच्या स्तुती करा नावाक ताच्या उगळसिया रायाक आमच्या सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्पराचे 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो तुमचे सवे असो मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्तचे शुभ अर्थ महिमा तुकाय सोम्या जेजू म्हणालो येया म्हजी सरशी सुमेस्त तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजी जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जूं वोवंक सुलाब म्हजें वजें हाडूं देवाचें उतर हे वथनी तुका क्रिस्ता जेजू बाळकातय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो भावा भयणी भाशेन संगातपणान जियोवंक पवित्रत्म्याचें आनी एक फळ जावन आसचें समाधान शांत समाधान हें देणे मागोवंक आज आमी संगतां मेळ्ळ्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबा जिवितांत सेज सांबारा समाजींत देशांत आज आमी पळयता अशांतीचें वातावरण आज आमकां रेखल्याक जाय हें शांत समाधान पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता समाधान हाडूंक वावुरतात तीं तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटले देवाचीं भुरगीं जाल्ले आमकां समाधानान जियोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय
एक सादें दृश्टांत हांव तुमचे मुखार दवरतां. एक पावटी एका बसार एका कंडक्टराक त्या बसाच्या कंडक्टराक एक पर्स मेळटा, दुडवाची पती मेळटा आनी तो बसार आसलेल्या सगळ्यांक विचारता ही पती कोणाची, दुडवा पती कोणाची. त्या वेळार प्रायस तेकलो उबे रावन म्हणटा ती पती म्हजी, ती म्हाका दी. ती तुजी म्हूण तूं कशें सांगताय, कशें रुजवात दिताय, कशें तुजें म्हूण सांगताय. आनी त्या वेळार तो व्यक्ती म्हणटा तातूंत जेजूचें पिंतूर आसा. जेजूचें पिंतूर कोणेंय दवरयेत, रियेकल्यांनी दवरयेत. आनी त्या वेळार तो अशें म्हणटा हांव ल्हान आसतना म्हज्या वडिलांचो आवय बापायचो मस्त मोग करतालो, देखून सुरवेर हांवें आवय बापायचें पिंतूर तातूंत दवरलें आसा. ताचे उपरांत व्हड जातच तरणाटो जातच काजार जाल्या उपरांत हांव म्हज्या बायलेचें पिंतूर तातूंत दवरलें आसा. ताचे उपरांत भुरग्यांचें पिंतूर हांवें दवरलें आसा. पूण आज म्हाका प्रायज जाल्या, आज म्हाका म्हणलें कोणी ना, सगळ्यांनी म्हाका पयस केलां. आनी ह्या वेळार हांवें क्रिस्ताचो नीज अनुभव, क्रिस्ताचें शांत समाधान हांव बघून आसा. पूण म्हजी एक चूक कितें म्हळ्यार सुरवेर तावन हांवें बघून ल्हान तावनूच हांवें कुटुंबा सांगता ओ संतोश चडीत मापान जियेत आसलो. पूण आज ह्या वेळार हांव जेजूचें शांत समाधान बघून आसा म्हूण तो कळयता. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक तुमकां शकचें ना. तर आमी खंय चुकून पडल्या. संवसारी हें समाधान दिता म्हूण संवसारी वस्तू फाटल्यान आमी वचून आसा. देखून आज आमी पळयता सांगाता जियोंक कश्ट जालां, उलोवणें उणें जालां, अतृप्तेचें ना समाधानाचें, निराशेचें वारें कुटुंबांत समारा समाजेंत देशांत वाळूनच आसा. दुसरें जावन विलाशी जिणेक आमी सडीत रितीन वेंग मारल्या, पुंजावची आशा सडल्या. तात्कालीक संतोश दिवंक पुरो संवसारी संगत्यो, पूण परत परत आमी ताच्या फाटल्यान धांवून आसा. वांटून घेवचो मानोभाव मात्र आमकां खरो संतोश दिवंक सांगता. पुंजावन दवरलें बुजवून दिवंक शकना, जोण घेतलें मात्र आमच्या चलत्या जिवितांत बुजवून दिवंक शकता. समाधानेन शांती समाधानेन जियोंक कितें आडखळ, खंयच्यो परस संगती आमकां आडखळ जातात. पयल्यान पयलें स्वार्थ, स्वार्थाची लक्षणां जावन आसात. आपणा विशीं चिंतचें, आपणा विशीं सोदचें, आपणा विशीं उलोवचें, हेरांतावन म्हाका कितें मेळटा म्हूण सोदचें, हेरांक उपयोग करचें. तर स्वामोग सूख गी खंडीत जावन सूख ना. पूण जें कितें आमी मीठ मेरवून करता तें आमकां खंडीत अपायाक कारण जाता. दुसरें जावन राग, राग जावन आसा भितर तावन अवचित उदेवचो एक उद्वेग. थोड्यांक एकाच परा राग येता, थोड्यांक भितरच तो मुरमुरता आनी भायर दाखोवंक ते कश्ट जातात. केदाळा वेळगडी येता म्हूण राखून रावतात. मोसरी राग बरें पोवन पळोवंक शकना. परेकपणाचो राग दीस रात संदर्भ सोगता. केदाळा कोणाक हांवें सकला घालूंक जाय म्हणून. हेरांचो अशें रागाचो उद्वेग, रागाचो उद्वेग रियेकल्या थंय राग आसा, रागाचो उद्वेग रियेकल्या थंय आसा. पूण विशेश राग खंडीत जावन अपायाचो. तिसरें जावन मोसोर, एक ऋणात्मक भावन आनी एकल्याक वयर येता आसतना प्रगती जोडूंक सोंसिना तो राग. ताका सकला घाली जाय म्हणलें चिंता सदां न्हीद दोसता. पेलो आमच्या वाडावळीक आडखळ जावन आसा. ताका लागाड काडूंक एकमत वापरून हेरांचो साकार घेवन नाश करूंक हांवें प्रयत्न करी जाय म्हणली चिंतना ताचे थंय सदांच दोसतात. चवथें जावन अहंकार, आपूण आपणाक बरो, हेरांची गरज ना. स्वामोगान तो पुगता. आपूण चड हुशार, आपणाक चड कळीत आसा. हेरांच्या सलाहेक उतरांक देण्यांक तो हिंसिता. थोड्यांक तोपचें दुखचें उतर उलयता. चडीत
हंकारी बरो न्हय पूण समाधान आमकां कोणा लागीं मेळटा हेचे वांदेल आमी आयकलो येया तुमी सोमेस कश्टांतल्यान वासन वयतल्यान म्हजें सू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हज्या लागचें शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी समाधान हांव तुमकां दितलो तुमकां खंडीत सावन समाधान मेळटलें आनी जेजूतांव शिकल्ली मोरी शीच जायते सांत भक्त जायतो लोक हें समाधान तांच्या जिवितांत जोडूंक पावल्यात जायते फावटी देव चिंतल्ले बरें आमी चिंतूंक वचना आमचें चिंताप संवसारी चिंताप जायते फावटी इंच उतरां आमी आतां आयकल्लीं सडीत गुणायेन आमी नियाळ करूंक जाय कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हजें सूं वाबूंक सुलभ म्हजें वजें हाळू जें कितें जडाय आसा जडायेचें आसा ताका आमी वजें म्हणटा तें कशें वजें कशें हाळू जावंक साध्य जड आसलें वजें पूण वजें कशें हाळू जावंक साध्य पूण केदाळ आमी जेजू सरशीं हें वजें घेवन येता खंडीत जावन हें वजें हाळू जाता सो आमच्या 16व्या अध्यायांत आमी पळयता म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच पूण तुमी धैर्य घेया आमी पळयता जल्मातावन मरा पर्यंत कश्ट संकश्ट आमच्या जिवितांत आसलेच कोणाय तावन ती सुकल्ले ना त्या वेळार कोण आमकां बुजवण दिता कोण आमकां सुशेग दिता तसो जेजू क्रिस्त जो कोण ताचे थंय येता ताचे थंय आसली ती जडाय उणी जाता वचें हाळू जाता आनी जेजू हें अजाप आमच्या जिवितांत करूंक शकता हांगासर जेजू येया म्हूण सगळ्यांक आपयतात केवळ थोड्या व्यक्तीक मात्र न्हय जेजूचें आपोवणें थोड्या व्यक्तीक सीमीत जाल्लें न्हय जेजूचो मिसांवाचो शेवट हो जावन आसलो दुर्बळ्यांक बरें खबर परगटूंक बंदीत असल्यांक सुडका दनसतल्यांक चवकासाय दिवंक तो आयिल्लो जेजून येया म्हूण सगळ्यांक आपयलें पूण थोडे जण मात्र जेजू सरशीं आयले आमकां जेजून गूण केल्ली जायतीं घडितां पवित्र पुस्तकांत आमकां आमी वाचता पूण जायते जण कश्टार आसले पिडेत आसले वळवळून आसले पूण हरी एकल्यांक जेजून वचून गूण करूंक ना पूण जो कोण जेजू सरशीं आयलो जेजू थंय बावडतान दवरून आयलो हांकां हरी एकल्याक ताणें गूण केलें केदाळ आमी जेजू सरशीं येता खंडीत जावन आमी बरें जावं सकता येया म्हूण केवळ थोड्यांक मात्र आपोवना हरी एकल्याक आमकां आपोवणें दिलां तर जेजूशी वचून बावडतान आमी आमचें दिसपडटें वजें हाळू करूंक जाय संतोश समाधान आमी मागून घेवंक जाय मोग आसले कडेन सकट हाळूस म्हणटा सांत आगोस्तीन मोग कर आनी तुका जाय तशें कर कित्याक मोग तुका वांगडी वाड दाखोवची ना आमी पळयता वडिलां भुरग्यां खातीर जायते रितीन कश्ट काडटात पूण तांकां तें वजें म्हूण बगना हरी एक संगती मोगान केल्ले वरवीं तांच्या जिवितांत संतोश समाधान आमकां पळोवंक मेळटा दुसऱ्यान केदाळ आमी जेजू सरशीं वेता ताच्या कश्टांत वांटेली जाता आमचे कश्ट कितेंच न्हय म्हूण आमकां भोगता नीज संतोश त्या वेळार भोगूंक आमकां साध्य जाता हें वजें आमच्या दिसपडटे जिणयेचें वजें आमी मोगान ववयलें तर तें हाळू जातलें पवित्र पुस्तकांत शास्त्री फारिसेवांनी हें वजें जडायेचें केलें देखून तांच्या जिणयेंत नीज संतोश शांत समाधान भोगूंक तांकां मेळ्ळें ना फुडण्यासुल्यांत आमी पळयता इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदडेतावन सुडका जोडून वेता आसतना थंयसर जेरुसलेम शहर सकट नास जावन गेल्लें सगळ्यांनी सुकी दाट जोग तो राय तांकां नातलो एका सोडवणदाराक तो राखून आसलो आनी त्या वेळार जकारिया प्रवाद करून सांगता येवंकाच्या एका मेसाया विशीं तो कळीत करता आनी एक शांतीचो दूत एक समाधानाचो दूत तुमकां येतलो म्हूण तो कळीत करता आनी जेजूचें शांती समाधान जेजून दिल्लें शांती समाधान सगळ्या पवित्र पुस्तकांत ताच्या मिसावांत आमकां पळोवंक मेळटा भावो भयणीनो आमी केदींच एक सुरी न्ही आमच्या संगाताक जेजू आसा हरी एकल्याक जोग तो वावूंक साध्य जावंक सोदतलो
कुरीस आमकां एकल्याक दिता. कश्टांत जावन आमी मेकळे जावंक साध्य, पूण आमच्या चलत्या जिवितांत ते कुरीस आमकां वोवूंक साध्य जावचे मात्र कुरीस जेजू आमकां दिता. जेजू सांगता, जेजू आमचे सांगता जुवा वयता, चडीत जडाय तो घेता आनी आमच्या कश्टांत तो आमकां सवकासाय दिता. जर आमी समाधान मागोवंक घेता तर देवाची कृपा आमच्या जिवितांत वाडत वेतली. जैताच्या निसणेर आमी एक दीस चडत वेतले. हांव आज ताचे सांगता ताचें कांद दिवन पेल्याचें वजें हाळू करूंक जेजू आमकां आपयता. आमचें वजें जेजू मुखार दवरून आमी पेल्याचें वजें हाळू करूंक तो आपयता. पेल्याचें वजें हाळू करी जैतर कांद दितेले लागीं वजें आसूंक नजो, ताचेर दाबाव आसूंक नजो आनी ताचो तो व्यक्ती स्वतंत्र आसूंक जाय. जर आमच्या जिवितांत वजें आमी हाळू करूंक जेजू सरशी वचून हें वजें हाळू करता तर दुसऱ्या रितीन आमी पेल्याचें वजें हाळू करूंक शकता. ना तर हेरांचें वजें आमकां जड जावंक पावतलें. तर आज नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा आमी सांगता मेळ्ळ्या पवित्रत्म्याचें देणे मागून घेवंक. आमकांय तूं समाधानाचें खातीर कर म्हणून देवाची कृपा मागोवंक आयल्या. कित्याक देवाची कृपा पर्वत चडना, तपकट सुवात सोदून तपकट सुवातेर ती वाळटा. अंकार म्हणलो शिखर चडना बगार, कलतें पावन म्हणली देवनी देवता. तर तीच कृपा तेच देणे ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तसो जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें करूस आसर जाता आसतना ही कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमे आमच्या आनी एकट्या पयसुबेच्या देवाक सरस्वत देव म्हणून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता थंय आमकां खरेंपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार म्हणून आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी बेठयता थंय देणी दयाळपणी मागून घे म्हूण मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नवें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे आनी सोवे आसूं. आमची कळसां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेस पौराक आमच्या देवाक देहीन वचूये. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस परापवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदे असो. ससनाक तो आमचो खरो याजक निरंतरी बेठोवचो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण सोडचे खातीर आपणच पयलो बली सावन तुका ताणें बेठवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी बेठवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे बसत बली सावन बेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां गठाय मेळटा
आनी आमचे पासून वारायिल्लें ताचें रगत पियेवन आमी निर्मळ जाता देखून देवदूतां बराबर सर्गींच्या दळबारां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संवसार पगला तुज्या वैभवान उन सर्गीन तुका जय जय सर्वेस्वराच्या नावे येता ताका जय उन सर्गीन तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडूनी देनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेध जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच बरी जेवण दस ताणें कांस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हजे रगताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatory. Sumia Jesu tujhe varan ave sama rakta tujhe puna jivan ponami vagarta tuja inya amin बापा जेजूच्या मरणासुनी पुनर्जीवन असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बाबा पिटर पॉल आमच्या गोळी बाबा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपण असो बरवस धरून मेल्यान ती आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये संगती भगवून जुजे ती सोपोती भगवून धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाथा त्याच तुजे हेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पवनान सर्पोद्वेदा बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी संगता घाल जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगता म्हणये. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका कोण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परास सर्वायटांतलें आमकां निवार देखणुये जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन तरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती देवन एकवटांत सांबाळ तुजी येतना रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं तुमचे सेवे आसूं माय मग सुगुर्तू सावन एकामेकाक पळोवन शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरतलें बाब म्हाका फोवना पूण तुज्या लासुनास म्हाका भलायकी मेळटली Sudani kadrekda tugasin to
प्राप्तुये प्रतिवन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी देवी मोठची म्हूण तुवें येवचिलें ह्या तुज्या मोगाच्या येवजणे पासून व दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटोपलेली सोडवून सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नफें. दायकन बसात. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयले प्रधान याजक जावन आसात बाप आयवन डिसोजा प्रस्तुत बज्जोडी बाळमोरी फिरगजीचे विगार 6 बेटोणी केल्ले याजक जावन आसात बाप स्टीवन पिरेरा कार्मेलीत. नोवेनाच्या दिसांनी वा फेस्ताच्या दिसांनी जर तर कोणाक मिसा दिवंक आसा तर म्हज्या दाव्या कुशीन आसच्या त्या स्टॉलांत तुमी मिसा दिवची. हर एक वर्साचे परी ह्या वर्सा जेवण दिवंक आमकां आशा आसली तरी कोवीड नियमां पाळून आनी कोवीड नियमा निमती आमकां जेवण दिवची विलेवरी करूंक साध्य जावना. पूण दिसाक सरी सुमार 150-200 स्वयंसेवक आनी हेर वावराडी फेस्त बऱ्यान जावच्या खातीर वावर दिवन आसात. जर तर तुमी कसलीच वरवीं दिवंक आसा तर जेजू बाळकाच्या इमाचे मुखार दवरयेत आमी ह्या स्वयंसेवकाच्या जेवणा खातीर आमी उपयोग जातले. कार्मेर प्रेरण डैरी कन्नडा कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेंत आमच्या स्टॉलांनी मेळटा. जर सर वर्साची वाचपां आनी मागणी ह्या बुकांत आसात जाय जाल्यांनी स्टॉलांत घेवची. नामान बाळोक जेजू म्हयन्याळें पत्र स्टॉलांत तुमी स्विकार करियेत आनी तशेंच वर्गणी कोणाची मूग जाल्या ती बांदयेत. सर आमची हांगासर जावची मिसा आनी नोवेनाची मिसा कार्मेल किरण युट्यूबांत लायव्ह जावन आसतली. कोणी जाल्यार पळोवंक जाय तर कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब बटन दाबचो. आयचो दीस प्रत्येक जावन शांती समाधाना खातीर आमी मागचो दीस जावन आसा आनी फाल्यां हांगासर पिडेस्तां खातीर विशेश रितीन मागणी आसतली. जर तर तुमच्या घरांनी कोणी प्रायवंत वा पिडेस्त आसा तर विशेष रितीर 10:30 वरांचे सकाळींचे मीस वा सांजे 6 वरांच्या मिसार तांच्या खातीर आमी विशेष रितीन आमी मागणी करतले. हांव तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादां तुमचे वयर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आतां दयाकन उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. भोवन आनी भयणीनो बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन दुसरे दिसाचें नोवेन आमी करते आसा. सर आमची मागणी आनी त्या सवां घेवन आमी जेजू बाळका सरशी आयल्या. ताचे सरशी आयिल्लो कोणूच रित्या हातांनी पाटी गेल्लो ना. जेजू आपणो तो हात उसावन आमकां आशिर्वाद दिवंक आयितो आसा. खालतेपणान ताचें बेसांव घेवंक आमी हांगासर आयल्या आसता. सर आमची मागणी ते सवां आमच्या फुडाराक आमी मांडलेली योजना ताका समर्पया. ताचे आशिर्वाद आमी मागून घेवया. प्रत्येक जावन सगळ्या संवसारार शांती बिगडोवची लक्षणां आमकां बरान दिसून आसतना पापा साहेबान आमी सुमेस्त भाव आनी भयण म्हणलें पत्र आमकां पाठयलेलें आसा. शांती स्थापन करूंक आपयलेलें आसा आनी ह्या दिसेन शांती स्थापन जायचे जाल्यार आमचे मदें भाव बांदवपण येयचे जाल्यार कसले शेगूण आमचे थंय आसा जाय म्हणून ह्या दिसांनी आमी नियाळते आसा. खालच्या दिसा आमी आमच्याच बोगणांचेर चिंतनांचेर उतरांचेर करण्याचेर दमन दवरूंक जाय, कंट्रोल दवरूंक जाय म्हूण आमी नियाळ केलो. आयच्या दिसा आमी आमचे थंय हेरां थंय समाधानान जिवंक आसा जाय म्हणून
आमी नियाळ केलो. हे सर्व शेगुणो आमकां बाळूक जेजू विशेश रितीन दिवं दी. मात्र न्ही त्या दिशेन आमी मेटांक आसतना आमकां ताच्या आशिर्वादान बरो दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. आमच्याच कुटुंबाच्या संद्यांक परगांवांत वावर करतल्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचो पिडेस्त प्रायवंतांचो भुरग्यांचो आनी तरणाट्यांचो आमी उडास काडया. आनी प्रत्येक जावन जे कोणें तांची तेसवां हांगासर बरोवन अर्पिल्लीं आसात आनी कोणें आमचे लागीं मागूंक विचारलेलें आसा तांचो सोमेस्तांचो विशेश रितीन उडास काडून सांगता आमी मागया. ए भगिवोन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवं उखललो आसता. तुका पातयणेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी बळ. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो, 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 देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. सांगता मागया. ए आज्या पज्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या अत्रिगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ए बोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाचे मरेफाक तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी खळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोवे जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. Jezu baľka, nám vám to chvál.
nato amkan jini water amso asunata gurun pai angkan surga suka tuang surai Jesu tuang kasai tuang surat non tu sawaskai berdewa ke Jesu di tunggal hai suwati kami di jagawan tuang surai Jesu tuang kasai tuang surat non tu sawaskai berdewa ke Jesu di tunggal hai suwati kami di jagawan Mugai putra suwe